गोवा स्टेट एक्सायज पॉलिसी केली जाल्यार बार्रावाल्यांचो 500 मिटरांचो प्रस्न सुट्टलो म्हणून ऑल गोवा लिकर ट्रेडर्स उलयतात. तांकां तांच्या कायदे तज्ञांनी सल्लो दिला. नव्या सरकाराक मेळून विधानसभेन ही पॉलिसी हाडची म्हूण लिकर ट्रेडर्स मागतात. तांची मडगांवां मिटींग जाली. The AG of India is saying that it doesn't apply to the bar and restaurant, and the AG of Goa also said the same thing in the that it doesn't apply to the bar and restaurant. Here locally, the commissioner, he is getting scared, is thinking that he would come under the contempt of court, and he is acting on the order passed by the Supreme Court. Now, looking at today's AG's opinion and our Goa AG's opinion, it becomes confusing why these people have not in writing given it to the chief secretary, who is the head of the state today. They are saying that this order, whatever is passed by the Supreme Court, is not applicable to the bar and restaurants according to our opinion, and accordingly you don't take any action. We today, when we are talking, deciding it over here, we said if the AGs are saying this and the commissioner is saying that he has to take action because of contempt of court, it is better that the commissioner along with the CS get a clarification from the Supreme Court whether this order is really going to be applicable to the bar and restaurant owners or no. So we have decided that we'll make all our elected representatives from all the 40 constituencies pass a unanimous decision in the assembly in favor of having a Goa state excise policy where we can work out an excise policy for the people of Goa, and we can tell the Supreme Court that Goa has its own state excise policy, and because of that we are not implementing your order. We will implement the state excise policy of Goa for the people of Goa. So this is one way what we have found out that we could succeed, because all the legal opinions what we have taken from our advisors, they have told us if Goa takes this stand, then we can avoid the Supreme Court order. हायवे कुशीची 500 मीटर मेरेनची बार्रां बंद करपाचो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिला. सुप्रीम कोर्टाचो बंदी आदेश हायवे वेल्या बार आनी रेस्टॉरंटाक लागना म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयल्लो. एक्सायज कमिशनर आनी चीफ सेक्रेटरीन हे स्पश्ट करचे म्हूण लिकर ट्रेडर्स मागतात. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. तिसवाडी 4 मतदारसंघांनी ह्या शेनवारा आयतारा उदकाक मारामारी. कुंडय मेन ओपा पायपलायनीचें काम आशिल्ल्यान उदका पुरवण सकाळी 9 सावन PWD बंद करतली. काम 7 वरां चलतलें. उदक सोडले उपरांत राती 10 मेरेन उदक पणजे पावतलें म्हूण PWD सांगता. लोकांनी काम जाय मेरेन पासियेंस काडचें. टँकरांची खंय वेवस्था केल्ली आसा. ती कुंडय लीक जाल्या जॉयंटार ते काम आसा म्हणून फाल्यां शटडावन घेतला. त्या प्रमाणे आमी प्रेस नोटिफिकेशन बी दिला. सकाळी 9 लायन बंद जातली आनी 7-8 वरांचें काम आसा तें करून आमी सांजचें उदक सोडटले. मागीर फूल डे बंद आसतलें उदक आमी 9 बंद करतले. मागीर आमकां एक 6-7 वरां जाय काम करपाक. ताजे नंतर सोडल्या नंतर ते पणजे पावपाक आनी 2 वरां लागता. कळ्ळें न्ही, प्रेशर जावन टांकी पडपाक. ताजे नंतर ते 10 बी लोकांक उदक मेळटलें. मागीर 10 नंतर जेंकां डिमांड आसा तांकां सगळ्यांक आमी वॉटर टँकरान उदक सप्लाय करतले. आनी संडे दनपारच्यान उदक सगळ्यांक चालू जातलें. सकाळीं सगळ्यांक हांगा मेळटलेंच. संडे प्रॉब्लेम जातना. थोड्यो एरिया कॅप जातल्यो. 2 दीस वता ते मातशें जाग्यार पडपाक. पणजेचो आमदार म्हणटा टँकरांची वेवस्था केल्ली आसा. आमची जी मेन ओपा साकून पणजे पायपलायन येता 900 mm डायाची, तातूंत कुणय थोडोसो बिगाड जाला आनी तो सारको करपाक लागून फाल्यां तें काम दवरलां. 2 दीस शहराक थोडेशें उदक कमी प्रमाणांत सप्लाय जातलें आनी ताका लागून आमच्या पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंटान पूर्ण तयारी केल्ली आसा. हांव लोकां कडेन मागतां की कितेंय जर प्रॉब्लम आसत जाल्यार आमचें वॉटर हेल्पलायन जी आसा ताजेर तांणी फोन करचो. PWDचे टँकर बाकीच्या माध्यमांतल्यान आमी उदक सप्लाय करतले. तशेंच म्हजें ऑफिस कार्यरत आसतलें. कितेंय जर लोकांक जर मदत जाय उदका संबंदीची ह्या 2 दिसांक जाल्यार म्हज्या ऑफिसांक 222-8000 ह्या मोबायल नंबराचेर फोन करून आमकांय कळोवचें. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार. कुंडय एक्सिडेंटात एकलो आगताक गेलो. राती कुंडय इंडस्ट्रियल जंक्शनाचेर हो एक्सिडेंट. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एक्सिडेंट खंय हीट अँड रन केस. तांच्या स्कुटरीक एका कंटेनरान धपको दिला. सपला तो विनोद ठाकूर कुंकळेचो. तो मूळ बिहारी. तो स्कुटरीचेर फाटल्यान बशिल्लो. स्कूटर चलयतल्याक मातसो मार लागला.
हे जंक्शन धोकादायक म्हणून लोक बोवाळ मारीत आसात. घेऊया एक ब्रेक.